नमस्कार. गेल्या वर्साच्या अफाट येसा उपरांत गोंय परत सज्ज जाला गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाक, जे सुरू जाता 19 ते 24 फेब्रुवारी. आणि हेजी जे सुरवात केल्या किंवा ताजें आयोजन करता सद्गुरू फावंडेशन इन असोसिएशन विथ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. आणि ह्या फेस्टिवला विशीं आनीक जाणून घेवपाक आमी हांगा आयल्या आज तपोभुमी कुंडय. आणि जेंची ही संकल्पना तांकां आज आमी भेटोवंक वतात. पद्मश्री सद्गुरू ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामीजी. स्वामीजी नमस्कार. नमस्कार. स्वामीजी, आमी खासा करून तुमकां आमी भेटोवंक येयला आयज. गोंयभर जें हें चल्लां गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल, त्याच्या बद्दल तुमकां कांय विचारपाक लागलें, कारण तुमी तुमच्या आयडियेंतल्यान हे भायर सरिल्लो, ही संकल्पना आसा. स्वामीजी, तुमकां पयलो प्रश्न म्हाका एक विचारूंक दिसता की गेल्या वर्सा जालें तरी सुद्दां कशें आसता, जागृताय ही जायत रावपाक जाय. सो गेल्या वर्साय जालें फेस्टिवल जालें, आतां ह्या वर्साय जाता 19 ते 24 फेब्रुवारी. तर हेजें ऑब्जेक्टीव, मेन ऑब्जेक्टीव कितें? खरें पळोवंक गेल्यार गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जो आसा तो आमच्या गोंयच्या सगळ्या लोकांच्या रक्तान आसा. फेस्टिवल म्हणजे आमी सगळे गोंयचे लोक जे आसा ते स्पिरिच्युअली खूब स्ट्रॉंग. आमचेर पोर्तुगीज लोकांनी किंवा अन्य तेच्या पयलीं सुद्दां जे आमचे लोकांचेर जे अत्याचार जाले, तर ते सगळे जर समजा किस्से पळयले जाल्यार अशें दिसता की लोकांनी आमच्या सोंसलें खूब, पूण तरी सुद्दां तेंच्यांनी आपली संस्कृती जी आहे ती सांबाळून दवरली. हेच्या वरसून कळटा की तेंचे कडेन ती स्पिरिच्युअल पावर कितली आसा. म्हणून त्याच विशयाक म्हाका दिसलें की खंय तरी स्पर्श जायना. म्हणजे कितली तरी वर्सां जालीं, पण ह्या विशयाक खंय तरी टच जावपाक जाय, ह्या विशयाक खंय तरी हायलायट करपाक जाय. हो विशय जो आहे तो गोंयचो खंय तरी सगळी कडेन पावपाची गरज आसा. आणि म्हणून गोंयची जी खरी अस्मिताय आसा, गोंयची जी खरी इमेज आसा, ती गोंयची इमेज म्हणजे गोवा फक्त असो 100 वर्सां, 200 वर्सां, 500 वर्सांची न्हू. गोवा स्पिरिच्युअली स्ट्रॉंग आसा पुराण काळा पासून. तेन्ना पासूनची जी आमची वळख आसा ती आमकां लोकां पर्यंत पावोवपाची आवश्यकता आसा, कित्याक आमी ओरिजिनली ते. त्यामुळे उद्देश कितें, तर होच उद्देश आहा की पुराणकालीन आमचो जो गोवा आसा, एकदम एन्शंट गोवा जो आसा, तो गोवा कसो आसा, तो गोवा आमी कसो लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय. म्हणजे गोंयचे लोक तो गोवा जगता, तर तो गोवा भायल्या लोकां पर्यंत सुद्दां कसो पावचो, तर ते निमित्त जे आसा ते स्पिरिच्युअल फेस्टिवल आसा. स्वामीजी, गेल्या वर्सा जालें म्हणजे तुमी आतां ह्या वर्सा परत जाता. गोंयकार जो आसा न्ही, आमी म्हणूं शकता की आमी सुशेगाद गोंयकार अशें म्हणटा. हय. आनी जेन्ना आमी गोंयकारा बद्दल उलयता तेन्ना कसलीय गजाल तांकां तकलेन तांकां घालपाक मातसो एक वेळ लागता. सो गोंयकारांक ही कॉन्सेप्ट कळ्ळ्या? गोंयकारांक कन्सेप्ट कळ्ळा म्हणण्या पेक्षा गोंयकारानूच म्हाका सांगपाक सुरवात केल्या की गोंया असोय आसा, गोंया असोय आसा, गोंया असोय आसा, गोंयाची ही इमेजा, ही इमेजा, अशी ह्या फेस्टिवलच्या निमित्तान आनीक मातसो बरो डिटेल गोवा जो आसा तो आमकां कळपाक लागलो. त्यामुळे गोंयच्या लोकांनी वेगळ्या पद्दतीन हो स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जो आपल्या तकलेन आपल्या पद्दतीन उखल्ला. आतां म्हणजे हांव पळयतालो की कळंगुटी लोक जे आसा ते आतां सांगपाक लागले की पयलीं आमची जी लोक आसा ते समुद्राच्या तिरार वयताले आनी थंय समती साजरी करताले. ते समती म्हणजे कितें, हांवें तांकां विचारलें कितें समती, तर तेंच्यांनी आमकां सांगलें सोमवती म्हणजे अमाशेक आमी सगळे जे आहा पळय ते तिरार वचून बसताले बिचार आणि समुद्र नारायणाची पुजा करताले.
आता हे कितल्या वर्सांनी लोकांक उलोवपाक संदी तरी मेळ्ळी फेस्टिवलच्या निमित्तान, तर ते कोळगूटचे लोक उलयतात की आमी तशें पयलीं करताले. म्हणजे हळू लोकांनीच आमकां फेस्टिवल जो आसा पळय तो स्पिरिच्युअली गोवा कितलो स्ट्रॉंग आसा तो सांगपाक सुरवात केला. त्यामुळे जितके आता आम्ही सप्तकोटीश्वराकडे गेले, त्यानंतर आता यंदा आम्ही संगमेश्वराकडे वयता, तर त्या परिसरातले लोक जे आसा ते आपली जी खरी इमेज आहा पळय ती आता व्यक्त करपाक लागली. आणि माझो उद्देश तोच आसा की आमी सगळ्यांनी आमचो जो खरो गोवा आसा, जो आमी जगभर पावोवपाची गरज आसा, ते हेंच ते की आता लोकांनी सुरवात केला ते. आमी आतां गोंयांत पळयता की इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट खूब जाल्या. म्हणजे आमी हॉल धरया, थिएटरां धरया, येदो व्हडलो आमी जो प्रोग्राम करता आतां, तुमी काही करून खंयच्या हॉलान करूं शकता, खंयच्या व्हडल्या आवारान करूं शकता. दर्याच्याच म्हणजे बिचीर कित्या खातीर अशें? बरो प्रश्न विचारलो. बरी गोष्ट ही की लोकांक दिसता की बिचीस जे आसा ते अशे म्हणजे मजा करपाचे बीच म्हणून, पूण आमच्या पुराणांनी हे बीच म्हणजे समुद्राचे जे काठ आसा, जेका आमी समुद्र किनारे म्हणटात, हे किनारे हे उपासनेच्यो जागा ह्यो. थंय वचून तप करपाच्यो जागा त्यो. कित्याक तर तुमची एक विशाल नजर जी आसा ती समुद्राक पळोवन तयार जाता. तुमी व्हडलो विचार करूंक लागता. तुमी मुद्दाम पळय आमचे गोंयचे लोक जे आसा ते निसर्गान असल्यामुळे, समुद्राच्या काठी असल्यामुळे तेंचे म्हणजे विचार जे आसा पळय ते अशे व्हडले विचार, ब्रॉड विचार. म्हणजे कोणी समजा तांकां विचारलें की तांकां कितें मातशी मदत जाय, घरा पर्यंत वचून मदत करतले, काळीज व्हडले. सो हो जो निसर्गान आमकां गूण दिल्लो आसा, तो गूण आमकां सांगता की समुद्राचे काठ जे आसा ते समुद्राच्या काठी आमचे लोक जितके बसतले, जितके वचून थंय तप करतले, जितके लोक आमचे जे आहा पळय ते समुद्राच्या काठी वयतले, हेल्थूय बरी उरता. दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्या बीचमुळे कितें जाता तर हल्ली सगळीकडे बीच म्हटल्या बरोबर नंगा नाच, उगडे नागडे लोक अशी सद्या संकल्पना गोंयाची जगभर पावल्या. म्हाका दिसता की ही आमची इमेज न्हू गोंयची. आमच्या गोंयची जी कल्चर, संस्कृती आमची जी आसा, ती संस्कृती आमी जर समजा ह्या बिचांच्या थ्रू जर समजा जगभर पावोवंक शकता जाल्यार कित्याक पावोवपाची ना. सो इट इज अ मिडियम. बीच म्हणजे एक माध्यम आसा की गोंयचो आत्म जगभर पावोवपाचो. गोंयचो सोल कितें आसा तो जगभर पावोवपाक आमी बीच हो एक माध्यम मानता. त्यामुळे जितके एंटरटेनमेंट नाका अशें न्हू, जाय, पण बरे ट्युरिस्ट कित्याक नाका आमकां नाका जाल्ले करपी ट्युरिस्ट कित्याक जाय. आमचो गोंयचो जो कल्चर समजपाक जे इच्छूक आसा अशे ट्युरिस्ट येवपाक जाय. अशा लोकांनी थंय म्हणजे ट्युरिजम जो डेवलप जावंक जाय, थंय आमच्या गोंयांक ते त्रास करचे ना. सो आमी बीच हो कन्सेप्ट जो आसा तो त्या खातीर निवडलो की थंय आमचे ऋषीमुनी पयले स्नान करताले, थंय आमचे ऋषीमुनी पयले योग करताले, थंय आमचे ऋषीमुनी पयलीं तप करताले. आनी तुमकां तेंय सांगता, भगवान शिव शंकरान देवी भगवती पार्वतीक सुद्दां जी दिक्षा दिली, आत्मज्ञान दिले, ते सुद्दां समुद्राच्या काठीच दिले. त्यामुळे अशे जर पवित्र जर समुद्राचे काठ आसा तर मागीर त्यांची पब्लिसिटी ही अशी कित्याक जावची न्हू. म्हणून बीच. अजून एक म्हणजे आतां स्पिरिच्युअलिटी म्हणलें न्ही, नॉर्मली स्पिरिच्युअलिटी म्हणल्यार आमी खंय पळयलें की आमी रोखडेच कनेक्ट करता रिलिजना कडेन, आनी मागीर रिलिजन आयलो की मागीर दुफळी किंवा असल्यो गजाली चड येता. हेचे कडेन तुमी कशें पळयता? पहिली गोष्ट म्हणजे ही की हे जे रिलिजन किंवा धर्म आमी म्हणटा तितून जर समजा कोर कितें आसा तर तो स्पिरिच्युअल. तो अध्यात्म हे सगळ्या धर्माचो कोर आसा. थोड्यांक समजता ते, थोड्यांक समजना, पूण हे स्पिरिच्युअल म्हणजे अध्यात्म जे आसा ते खंयच्याच फिल्डाक अशें बाध्य सगळ्यांक लागू पडटा. बाबा आमी स्पिरिच्युअल न्हू अशें कोण म्हणू शकना, आनी तो म्हणटा जाल्यार तो अज्ञानी आसा, ताका खबर ना. कशें तर जो आत्म आसा तो सगळ्यां मदें वास करता. मग हांव स्पिरिच्युअल न्हू म्हणजे म्हाका आत्म्याचो कांय संबंध ना अशें म्हणू शकना कोण. म्हणटा जाल्यार ताका एवढे खबर ना ते. त्यामुळे स्पिरिच्युअल पावर जी आसा ती सगळ्यां मदें देवान दिल्ली आसा. त्यामुळे असो जो थॉट आसा की स्पिरिच्युअल पावर जी आमच्यान आसा ती ग्रो जावपाक जाय. आनी ती जेन्ना ग्रो जातली हळू ऑटोमॅटिकली सगळे जे आतांच्या काळान जे रिलिजियस क्युअस जातात
ते थांबतले. त्यामुळे लोकांनी कितें ठरयलां की स्पिरिच्युअलिझम हो जो आसा तो कन्सेप्ट जो आसा पळय तो हरशी खरो कोर धर्माचो. परंतु आयज जी कितें वेवस्था म्हणून आसा धर्मांनी लायिल्ली, त्या वेवस्थेक लोक धर्म म्हणून स्विकारतात आनी तितूंतली स्पिरिच्युअलिटी सायडीक काडून उडयल्या. फॉर एग्जाम्पल आमचो हिंदू धर्म आसा, तर हिंदू धर्मान कोर कितें, तर आत्म्याची उपासना करप, आत्मसाधना करप, त्यानंतर जप करप, तप करप, ते सगळे जे आसा ते ध्यान धारणा करप, ही सगळी आमचो कोर. आतां लोकांनी तें सोडलां आनी लोक खूब पुजा पाठ करतात, खूब यज्ञ याग करतात. म्हणजे हे एक कितें म्हणटात तशें जाय, पण ते बाह्य अंग आसा. भितुरले जे आध्यात्मीक अंतरंग जे आसा ते आयज लोकांनी सोडला. त्यामुळे महत्वाची कितें, तर आमी लोकांक फोकस करूंक सांगतात की तुमी स्पिरिच्युअल जाया. मग ते खंयच्याय धर्मात तुमी पळया, सगळ्या धर्मांनी जप हो सांगलेलो आसा, सगळ्या धर्मांनी उपास सांगलेलो आसा. हे अंतरंग कोर हो आमचो. आतां ह्या कोराक आमी सगळ्यांनी घट्ट रावपाक जाय. मग तो फॉर्म खंयचे आसूं न्ही, थोडे फॉर्म पुजतात, थोडे फॉर्मलेस पुजतात. त्यामुळे खंयचे फॉर्माक हांगा इम्पॉर्टन्स ना. हांगा इम्पॉर्टंट आसा ते तुमचो स्पिरिच्युअल, म्हणजे ती स्पिरिटाक इम्पॉर्टन्स आसा. त्यामुळे तो स्पिरीट म्हणजेच तो तुमचो आमचो सगळ्यांचो आत्मो. तर तो आत्मो जो आसा त्या आत्म्याकूच आमी सगळे मागीर हळूहळू म्हणपाक लागले आत्माराम. आता हे आत्माराम म्हणजे कितें, तो आत्मा होच राम. त्यामुळे जितके कितके म्हणून आमी जितके आध्यात्मीक जायत वयतले तितको आमचो धर्म जो आसा पळय तो स्ट्रॉंग जातलो. आमी सगळ्यांक एक्सेप्ट करपाक लागतले. सगळे म्हणजे धर्म म्हणून आमी वेगळी वेगळी म्हणजे भेद जे आसा ते निर्माण जावचे ना. उपासना पद्दती प्रत्येकाची वेगळी आसतली आनी आमच्या सनातन धर्माक ते अलावड आहा. आमचे कडेन देवाक न मानपी सुद्दां अलावड आहा. पूण जे लक्षांत धरपाक जाय ते म्हणजे स्पिरिच्युअलिटी. पूण आतां हें जे तुमी म्हणटात न्ही, ताका एक्सेप्टन्साक कितको वेळ लागतलो अजून? ही गोष्ट अशी आसा की त्या धर्मांतले जे धर्मगुरू आसा तेंचे ते काम. तुम्ही पळयलां आसतलें की आमचे ब्रह्मानंद स्वामीजी, सदानंद स्वामीजी, सुशेनाचार्य स्वामीजी, हे सगळे आमच्या परंपरेंतले स्वामीजींनी केन्नाच व्यवहार जो आसा पळय तो पळोवंक ना. तेंच्यांनी कितें केलें, तेंनी स्पिरिच्युअली लोकांक स्ट्रॉंग करपाचो प्रयत्न केलो. तुमी मुद्दाम पळयता आसतले आमच्या संप्रदायान सगळ्या जातींतले, सगळ्या धर्मांतले लोक आमकां सगळ्यांक मानतात. कित्याक मानतात? कित्याक आमी तो स्पिरिच्युअल पावर जी आसा पळय ती घट धरल्या. आमी स्पिरिच्युअलिटी सोडूंक ना. आमची पुजा पद्दती वेगळी आसतली, अन्य धर्मियांची वेगळी पुजा पाठ आसतली, पण आमी तांकां कम्पीट करूंक वचोंक ना किंवा तांकां आमी नेस्तनाबूत करपाक केन्नाच काम करूंक ना. उलट आमकां दिसलें की ते आमचेच भाव, अशें करूनच आमी तांकां पळयलें आनी सगळ्यांक त्या समदृश्टीन पळोवप. भगवद्गीता वाचा, तेच तुमकां सांगता की ह्या समदृश्टीन तुमी जेन्ना पळयतात तेन्नाच तुमी खरे स्पिरिच्युअल. त्यामुळे ती नजर जी आसा ती आमी मेनटेन केल्या. आनी म्हणून आयज जे तुमकां दिसता की कितलो वेळ लागतलो, वेळ खूब लागतलो. कित्याक वारे तशे आयच्या काळांतले आहा. वारे कसले आहा, वेव्हारीक सगळे वारे, प्रापंचीक सगळे वारे. हांव कसो व्हडलो जातलो, म्हाका कशें सगळें मेळटलें, अशें सद्या हांव, म्हाजें, म्हाका हेचेर सगळें जग चल्लां. आयज ते सगळे जर समजा फुडें फुडें येयले जाल्यार ह्या विश्वान अशांती माजतली. कित्याक हांव म्हाकाच फुडें करता, म्हाका फॅमिली लागना, म्हाका देश लागना, म्हाका कसलें आमचें जें कितें कल्चर लागना, म्हाका हांवूच लागता. हांवूच जेन्ना व्हडलो जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता, थंय स्पिरिच्युअलिटी तुमकां मदत करता की हांव न्हू, आमी सगळ्यांनी व्हडले जावचे. आमी जेन्ना अशें जेन्ना म्हणटात तेन्ना सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावय, म्हणजे आमी सगळे एकत्रीत जावचे. सहना भवतु, आमी सगळ्यांनी एकमेकांचे रक्षण करचे. सहवीर्यं करवावहै, आमी सगळ्यांनी एकत्रीत जावया आणि आमच्या देशाचे रक्षण करूया, आमच्या गोंयचे. सो वी म्हणजे आमी सगळे. हांव ते वी मध्ये येयलो. तुम्ही व्यवहार म्हणलो आतां तुमी, हांव तो हें पॅम्पलेट पळयतालो तुमचे, ताजेर वेगवेगळे यूथ हें आसा, टॉक्सूय आसा, स्नानूय आसा, गोशाळेचें सगळें आसा. सो तें सगळें एकाच हातूर हाडपाचें कितें उद्देश? खूब गोश्टी अश्यो आहा की जेंकां आमी जगा समोर हाडपाक जाय.
पण त्याच बरोबर तें आसा की म्हाजो गोंयचो जो मनीस आसा त्या गोंयच्या मनशाक खरें समजपाक खूब कठीण. कित्याक कठीण की ताका पयशे नाका अशें न्हू, पयशे जाय, पण ताका जास्त शांती जाय. तो म्हणटा म्हाका शांती जाय आनी तो म्हणटा आपूण म्हणजे गरिबीन दीस काडूं शकना अशें न्हू, पूण म्हाका आयज जर समजा संधी येयल्या, आयचे काळ जर समजा आमकां सांगता की आमी व्हडले जावंक जाय म्हणून, तर आयच्या गोंयच्या आमच्या मनशाक दिसता की आपूण व्हडले जावचो आनी तितून कांय म्हणजे वायट ना. तर आमी जेन्ना म्हणटा की समुद्र हो आमचो बापूय, आमी म्हणटा तेका नारायण, तर समुद्राचेर तेंचो म्हणजे उदरनिर्वाह जेंचो जाता ते लोकांची संख्या खूब आसा. मागीर ती संख्या लक्षांत धरता म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या लोकांक त्या प्रकारचे धन, त्या प्रकारची तेंची वेवस्था, त्या प्रकारे ते सगळे जे ट्युरिजम तो वाडचो. त्यामुळे आमचो मोर्चा जो आमी तो बिचा कडेन वळयता की ते सगळे बरे जावचे, बरो ट्युरिस्ट येवचो आनी आमच्या लोकांचे बरें जे कितें हें आसा, कितें अतिथी देवो भव हो कल्चर आहा तो लोकांनी घेवन वयचो. स्वामीजी, तुम्ही जगभर भोंवतात. तुम्ही आज गोंयाक इंडियेकडेच न्हू जाल्यार इंटरनॅशनली हें करता, रिप्रेझेंट करता. तेन्ना जेन्ना तुमी अशें भोंवता आनी तुमी मोस्टली हांवें तुमकां मिडल इस्टान पळयलां, त्या बाजून पळयलां. आयज जेन्ना तुमी स्पिरिच्युअलिटीचेर उलयता तेन्ना ह्या प्रोग्रामाक, ह्या ज्या हेका बाकीचे धर्मांचे गुरू आसपाक जाय आसले. ही गोष्ट तुमची खरी. आतां कितें जाता की काही गोश्टी ज्यो आसा त्यो आमकां सांबाळच्यो पडटा. आतां समुद्र आरती काडले जाल्यार तांकां ते मान्य आसतले. आमी आला आमकां चलता, पण कदाचित तांकां ते म्हणजे तांकां दुखोवन किंवा तांकां तेंचे ते कल्चराच्या भायर येवन ते तांकां अडचणीन हाडप आनी फाल्यां ते कित्याक. त्या आमकां दिसलें की ते आमच्या बरोबर आसा. आमकां बऱ्याचशा लोकांक, म्हाका आमचो कोण आसा एक इमाम आसा, तेणी म्हाका हे तुमी जे पॅम्पलेट पळयले तशें तेणी ते पिक्चर पळयले आनी तो म्हाका म्हणपाक लागलो, हमें नहीं बुलाएंगे आप. असं फकाणां तेणी केली, पण ताकाय खबर आहा आपली मर्यादा. म्हणजे ते आमी हम आपके साथ हैं अशें तेणी सांगलें. परत म्हाका दिल्लीसून आमचे गोंयचे एक फादर आसा, तेणी सांगलें, स्वामीजी आय एम विथ यू, वी शूड डू टुगेदर ऑल दीस थिंग्स. अशें फादरान सांगलें म्हाका. तो दिल्ली म्हणजे गोंयचो आमचो, तो थंय स्कूल चलयता आमचो. आनी तेणें सांगलें आमचे सगळे लोक तुमच्या बरोबर हांगा. म्हणजे आमी जे कितें करता तितून सगळ्यांचो सहभाग ह्याच खातीर आहा, बिकॉज ऑफ स्पिरिच्युअलिटी. आनी आत्तां उदयजी तुमकां सांगली की स्पिरिच्युअल जी पावर आसा ती खंयच्या फिल्डाक मर्यादीत करूं शकता. सगळ्यांक ती आसा आनी सगळ्यांक ती लागू पडटा. हांव स्पिरिच्युअल फिल्डान आसा म्हणजे म्हाकाच ती आसा अशें ना. जगभर जितली कितली फिल्डां आसा त्या सगळ्या फिल्डांक स्पिरिच्युअलिटी लागताच. आनी जेन्ना तुमी स्पिरिच्युअली स्ट्रॉंग जाता तेन्ना तुमचें डेवलपमेंट फास्ट जाता. तेन्ना तुमकां जे आहा पळय तो पीस ऑफ मायंड आसल्यामुळे तुमी खूब प्रगती करूं शकता. आयज म्हाज्या देशाक, म्हाज्या गोंयांक ह्या स्पिरिच्युअलिटीची प्रचंड गरज आसा आनी ती जेन्ना आमी लोकां पर्यंत पावयतले तेन्ना पळयात तुमी, सादी गोश्ट आहा, समुद्राक तुमी उदीक म्हणून पळयता ना, आमचो नारायण म्हटल्या बरोबर टली चेंज जाली पळोवपाची नजर. आतां हेचे कडेन हांव समुद्र म्हणजे तो जर देव आसा तेचे कडेन हांव घाण करूं शकता ना, पोल्युशन थांबतलें. फाल्यां आमी संगमेश्वर गेले, थंय आमी यंदा आमचो स्पिरिच्युअल फेस्टिवल सुरवात करता. सांगेकाराचो प्रचंड आमकां म्हणजे सपोर्ट, प्रतिसाद मेळ्ळा. आनी ते संगमेश्वर ह्यो 2-3 नदी आसात, तो संगम तो फाल्यां सकाळीं आमी तर समजा थंय गेले, थंय आरती केली. ही उदीक न्हय, ही आमची माता, ही गंगा माता. आतां ही माता म्हटल्या बरोबर तुजी नजर बदलली. सो निसर्ग जो आसा हो निसर्ग आमच्या सगळ्यांक सांबाळपाची गरज आसा. सो मॅसेज ऑफ स्पिरिच्युअलिटी इज दीस की आमी सगळ्यांनी जर समजा आमी आमच्या पद्दतीन जर समजा हो जर निसर्ग सांबाळटा जाल्यार लोकांक त्या पद्दतीन ती नजर दिवची पडटली आमकां की तो बापूय तुमचो, तो समुद्र, ही नदी, ही आवय तुमची, ती सांबाळा. क्लेनलिनेस जाय, बाटल्यो बीन भितर उडोवंक जायना. त्याच्या नंतर बिचार क्लेनलिनेस दवरूंक जाय. कितेंचे कितें खाण कशेचे कशें तुमी उडोवं शकना, थंय घाण करूंक जायना. हे सगळें सांगपाचें माध्यम आसाय.
इनडायरेक्टली एक्सप्लेन आणि आमच्या पहिली सनातन धर्मान हीच गोष्ट अशा पद्धतीने सांगला. तुका पळया गणपती पुजताय, तू कोणाची पूजा? मातयेची पूजा. आता लोकांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिस बीन आणले, बट इट इज नॉट गुड. तर गणपती म्हणजे मातीची पूजा. गणपतीच्या वयर आम्ही माटोळी लावतात. सगळी झाडां, सगळी पेडां, सगळी जी कितें फळां, सगळी जी कितें करवंदां ही सगळी थंय आमी वयर लायता. वॉट इज दॅट? म्हणजे आम्ही चराचराची पूजा करता. निसर्गाची पूजा. आणि निसर्गाची पूजा आमकां पयलीं पासून सांगला ती, कितें आमी मुद्दाम म्हणून कांय करिना. म्हणून संगमेश्वर जे आसा ते यंदा आमी नदी प्रार्थना करून आनी संगमेश्वरा कडेन ते प्रसिद्ध अशा प्रकारचे जे स्थान आहा थंय आमचो स्पिरिच्युअल फेस्टिवल आमचे ह्या वर्साचो सुरू करता. एकूच ऑफ बीट कसो प्रश्न विचारता. ऑफ बीट अशें म्हळ्यार रिलेटेड टू स्पिरिच्युअलिटी तशें पळोवंक गेलें जाल्यार आयज जगभरान जें चल्लां, वॉर्स हें तें, थंय आनी आमी भारत देश म्हणून आमी स्पिरिच्युअलिटीचेर चड भर दिता. हो म्हणजे आमी कॉन्ट्रास्ट कशें आसा, म्हणजे एवढें वॉर जाता आनी येता जाल्यार आमी तांकां कशें हें करूं शकता काय कितें? पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांचे जे नेते आसा हय, त्या नेत्यांक त्यांचे जे जगभर जे कितें वेवस्था ना किंवा जगार जे कितें सोल्युशन ना ते सोल्युशन अशा ह्या व्हडल्या लोकां पर्यंत पावोवचें पडटलें. तुमकां हांव सांगता की जेन्ना कोरोना जालो तेन्ना नरेंद्र मोदीन थोड्यांक फुकट ते सगळे किट्स दिले. तर तेणे एक जेस्चर दाखयलो की इंडिया म्हणजे हें, भारत म्हणजे हें, आमी पयशांचें तोंड पळयना, आमी आमचें काळीज व्हडलें दवरलां. कशें ताका तें सुचलें? स्पिरिच्युअलिटी. जेन्ना तुमी अशा पद्दतीन आतां डोनाल्ड ट्रम्प तेणी कितले कितले टॅरिफाचे भंय दाखयले. हो एकदम स्थिर सारको. कोणी? स्पिरिच्युअलिटी. अशे जेन्ना नेते स्पिरिच्युअली स्ट्रॉंग जाता. आतां आमच्या देशांतले म्हणजे मोदी म्हाका खबर आहा म्हणून सांगता 9-9, 10-10 दीस नवरात्रांक तो उपवाशी रावता, एक फक्त उदकाचो थेंब घेवन. जेन्ना तुम्ही अशा प्रकारे तपस्वी असतात, तप करता, तुमच्याकडे ज्या पद्धतीने ही नजर तयार जाता तुमच्या धर्माची किंवा तुमच्या कल्चराची, तेन्ना ऑटोमॅटिकली तुमकां ती पावर जी आहा पळय ती जगभर काम करूंक लायता. आनी तुमकां खबर आसतलें, आवय कदाचित घरा आसतली पण भुरग्याचेर तिचो आशिर्वाद हो कायम आसता. आमची देवळान शांतादुर्गा आसतली, मंगेश आसतलो, पण तेंचे आशिर्वाद घरा पर्यंत खंय कोण जगाच्या फाटीर वचना. ताका खबर आसता म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो मंगेश आहा, ताका खबर आहा म्हाज्या फाटल्यान म्हाजी लयराय आसा, ताका खबर आहा म्हाज्या फाटल्यान म्हाजो रुद्रेश्वर आसा. हें कितें? तो स्पिरिच्युअली अटॅच्ड आहा थंय. ताका एकदम जवळूच रावपाक जाय अशें काय ना. तो खंय आसा थंय ताका खबर आहा की म्हाजो देव म्हाका सांबाळटा म्हणून. तर अशी ही जगात नजर जी आसा ती आमच्या नेत्यांनी पावोवपाक जाय. आणि जर समजा हो स्पिरिच्युअली पावर जो लोकांक पर्यंत पावोवपाची गरज आसा तो म्हाका दिसता आमी जगभर जेन्ना भोंवता आमी तीच गोश्ट सगळ्यांक सांगता की हय, जर समजा जगार शांती जाय तर आमकां सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आसा. आनी ते जो पर्यंत तेंचे कडेन पावना तो पर्यंत म्हाका दिसता ही शांतीची फक्त चर्चा जातली, बाकी ते आपल्या आचरणांसून घडोवंक शकचे ना. स्वामीजी, निमाणो प्रश्न म्हणजे तुम्ही आव्हान करचे पयलीं एक निमाणो प्रश्न. आयज जेन्ना आमी स्पिरिच्युअल फेस्ट किंवा फेस्टिवल करता, हो फेस्टिवल 3 दिसाचो किंवा मर्यादीत न करता ताजो वाड जातलो काय कितें फुडें? म्हणजे कायम स्वरुपी जर जाता अशें जाल्यार? पयलोच जेन्ना फेस्टिवल जाल्लो तेन्ना आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी म्हटलेलें की तो काय ताका खूब खोशी जाली आनी म्हणपाक लागलो स्वामीजी स्टेजीरूच सांगलें तेणी हो प्रोग्राम जो आहा पळय तो 3 दिसाचो 4 दिसाचो आसूंक जायना, भविश्यान हो प्रोग्राम 7-7, 8-8 दिसाचो जावपाक जावो आनी ह्यो आरती बिरती हांगा कंटिन्युअसली चालू आसूंक जाय. तेणी एकदम म्हणजे म्हणून तेणी एकदम भरपूर भरभरून सपोर्ट केलो. तशेंच जेन्ना हो विशय आमी वयल्या नेत्यां कडेन पावयलो, जे सगळ्या पार्टीचे लोक आसतले कदाचित, तर तांकांय दिसलें की एक बाई आमची इंडियेंतली ती म्हणपाक लागली आपूण हो फेस्टिवल जो आसा तसलोच फेस्टिवल आपण इटली करतली, रिवर थेम्स थंय आपूण समुद्र आरती करतली किंवा त्या नदी कडेन हांव ती पुजा करपाक आमी थंय सरकाराक प्रपोजल दिला. त्याच्या नंतर एक बायल म्हणपाक लागली, एक ती ऑथॉरिटी ती म्हणपाक लागली होच प्रोग्राम जो आहा पळय तो दुबय कित्याक जावचो न्हू. सो लोकांच्या तकलेन जे चल्ला पॉझिटिव्हिटी जी स्पिरिच्युअली पावर जी आसता ती खूब काम करता.
आनी म्हाका अशें दिसता की आमी आमच्या खातीर जर कितें करता जाल्यार सपोर्ट कमी मेळटलो. जेन्ना तुमी सेल्फलेस सर्वीस दिता तेन्ना ताका सपोर्ट सगळ्यांचो मेळटा. आनी आयज म्हाका दिसता की तें काम जें आसा तें तुमी सगळे जाण पळयता. आयज नरेंद्र मोदीजी असो किंवा आमचे प्रमोद सावंत आसूं, हे कार्यक्रमाच्या बाबतींत तांकां जाण आसा. आनी आयज पर्यंत आमची जी गोंयची इमेज आहा ती गोंयची इमेज आयज तुमी पळयता आसतले छत्रपती शिवाजी महाराज की जय म्हटल्या बरोबर आज गोवा उबो रावता. ते प्रमोद सावंतान ज्या पद्दतीन सपोर्ट केला ह्या सगळ्या गोश्टींक, त्या म्हाका दिसता तेजें श्रेय ताका मेळपाक जाय. आनी तेणी बऱ्यापैकी ह्या सगळ्या गोश्टी आतां कोटी तीर्थ आसतले, थंय घाटार गंगा आरती जाता म्हणटले. त्या नंतर आयज पळयलां आसतलें तुमी की एकादश तीर्थ म्हणून तेणी संकल्पना सुरू केली. लोकांक तो अयोध्येक व्हरता, वेलंकनी व्हरता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आहा पळय त्यो कितल्यो तरी बऱ्यो गोश्टी आनी त्यो बऱ्यापैकी लोकांक आवडटा. आनी जेन्ना अश्यो बऱ्यो गोश्टी जेन्ना खूब वर्सां नंतर म्हाका दिसता कितले तरी वर्सां हे विशय केन्नाच कोणाचे म्हणजे तकलेन येवंक ना, ते आयज सरकार जर समजा आमकां सपोर्ट करता तर म्हाका त्या बद्दल आनंद आसा. स्वामीजी निमाणे हे जे फेस्टिवल 19 ते 24 फेब्रुवारी जाता त्याच्या खातीर तुमी कितें आव्हान करतले? आव्हान हेंच आसा गोंयच्या लोकांक की तुमी तुमच्या घरान स्पिरिच्युअलिटी मेंटेन करा. आध्यात्मिकते शिवाय भुरग्या बाळांक सुखूय ना आनी डेव्हलपमेंटूय ना. तर स्पिरिच्युअली म्हणजे आध्यात्मिकता जी आहा पळय ती तुमच्या घरान मेंटेन करा. आमच्या गोंयान खंय खंय वयता थंय तुमी ती प्रेजेंट करा. आनी सपोर्ट जो आसा तो जितके म्हणून लोक बरें कितें तरी काम करता ताका सदींच सपोर्ट करीत चला. आयचें जग जें आसा तें जग सगळें दुख्ख आनी संकटांनी भरलेलें आसा. तुमकां स्वताक जर समजा स्वताची पावर जर मेंटेन करपाक जमली ना जाल्यार हे सगळे सोसायटीच्या वाऱ्यान आमी सगळे व्हावात वयतले. म्हणून आपल्या भितर जी देवान ताकद दिल्ली आसा ती वाडयात. बाकी जग तुमकां सगळे पांया कडेन येतलें हें हांव तुमकां अनुभवान सांगता. स्पिरिच्युअली सगळ्यांनी स्ट्रॉंग जावचें. शेवटी आध्यात्मीक शक्तीच जगार काम करतली आनी आध्यात्मिकताच तुमकां आमकां सगळ्या गोंयकारांक समाधानी आनी सुखी दवरतले. त्यामुळे तुमी सगळ्यांनी गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल 21 आनी 22 तारखेक कळंगुटी जाता आनी 19 फेब्रुवारीक सांगे जाता. ह्या कार्यक्रमाक तुमी सगळ्यांनी येवचें आनी येताना समुद्र स्नान करपाक येवचें, समुद्र आरती करपाक येवची. 21 तारखेक सकाळी समुद्र स्नान दवरलेलें आसा आनी व्हडली व्हडली पिठां जी आसा ती ह्या कार्यक्रमाक येता. शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर अशे हे जे रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य अशे हे व्हडले व्हडले लोक जे आसा ते गोंयान येवपाक लागले. आतां हीच बरी गोश्ट म्हाका दिसता की तुमी सगळ्यांनी ह्या संतां बरोबर स्नान करचें. तुमी सगळ्यांनी संतां बरोबर ही महाआरती करची आनी गोंयची जी बरी इमेज जी आसा ती इमेज जगा पर्यंत पावोवपाक सगळ्यांनी मदत करची. देव बरें करूं. स्वामीजी तुम्ही इतको बिझी हे आसून सुद्दां तुमी तुमचो वेळ दिलो त्या खातीर तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. तुमकांय बीन देव बरें करूं. तुमी येयले आनी बरे खोचक प्रश्न विचारले पण लोकांचे ते प्रश्न अशे म्हाका दिसले. तुमकां देव बरें करूं. देव बरें. जय सच्चिदानंद.